बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा करता पाठोवपायल्या उतर तुजे आयको जिणे आमची बदलो जीवनांत तुझा वांटो घेवून ससांची विसणू मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा करता पाठोवपायल्या मोगाचनो हांव तुमचे बरी आसतना कित्या त्या सावां दिवच्यो बा म्हणून नाका जाल्ले उलयतालो म्हाका आतां कळटा तुमी खंय होट्टा गेल्यार येनाद्र कुडरी म्हणटा ते ना असलो मसाला देसी मग इडलो जावन म्हणटा तशेंच खंयची मोळा खंयची येतना असलो साबूदी म्हणटा तशेंच मिसाक येतना एक त्या सावां चिंतून येवंक जाय आतांच्या सावां ती म्हणलेली मात्र न्ही तेजे विशेषान हांव तांतू पात्र घेता आनी म्हजे खातीर मागा म्हणलो उद्देश समोर आसा तर मग न्हू तुमी त्या सावां दिला एक कडेन दोळे धांपा ते वैयक्तीक त्या सावां तुमी चिंता तुमचे खातीर आनी कोणा खातीर तुमकां विशेषान मागोवंक जाय तांचो उडास काडात एक याजक जावन आमी वर्तें देणें दिवयेत तुमच्या त्या सामा खातीर मीस पेटोवचें आयचें मीस हांव तुमच्या त्या सामा खातीर विशेषान आमचे वडील फादर रॉकी हे डिरेक्टर हांगासर फादर रिचर्ड चोर याजका पासत विशेषान प्रायवंत याजका पासत आनी तुमच्या हर एकल्या पासत आयचे मीस हांव तुमच्या खातीर पेटयतलो आनी आज काल सुबारतना जेजू उबारतना विशेषान हांव तुमचे खातीर मागतलो तुमी म्हजे खातीर मागात मस्तू रेत्यो आसात फेब्रुवारी मुसेर बूक जाल्यात खरेजमाच्या आतांच बूक जाल्यात त्यो सोर वर्ते एक दैवीक अनुभव जशे मागात सोर त्या सवां जेजूच्या पांयाक दवर भक्तीपणा आमी सांत तो वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाचे न्हू सुम्यांच्या जेवणा वांटील जावंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती संवसारी दनदिरवे नितीन वापरून देवाक पातयेची जावंक उलो दिता देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळटना आमी सारके वटेन आसता आनी उदार मनाचे जिणे मुखांत हेरांक सर्गीच्या जेवणाक आदार जाता आमची देणी तालेंतां सर्गी बापाक महिमा हाडच्याक वापरूंक आनी सतनितीचे जिणे मुखांत जबाबदारेन भरलेली कारभार जावंक गरजस्ती करपा ह्या मिसा वेळी मागया मोगाचनो हांव चिंतलो कित्याक याजक म्हणटा पातकांची दूख धरया आनी मिसा फती वांटोवचे आमी आयतीं जावया मोगाचनो बऱ्यांतलें बरें दूद बुरशा आयदनां गेल्यार पाड जायना ताता कितें जायना जाता पळय मू खिडकी जनेलां सगळें बंद करून दवरलें थंयसर भुरग्यांनी आगोवन गेला ते रावूं जाता जायना त्याच बरी जेजू की बऱ्यांटो बरो जेजू म्हज्या काळजांत बुरशा आल्यार रावूंक जायना जुदासाक कुमगार दिलो कोण रिगलो सैतान रिगलो देखून म्हजे काळीज नितळ करूंक जाय जनेलां उक्तीं करूंक जाय सगळें नितळ करूंक जाय जेजूच्या आंबोल रक्तान करचें जेजू म्हजें काळीज नितळ कर म्हजे संगी राव म्हूण मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मना चिंतून तोंडा उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
या पसोत बघेवो सदां संकामरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया कागुद सोमिया कागुद Krista kagut Krista kagut Somia kagut Somia kagut महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी सर्वेस पोया देवा सपदवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उच्च्या गोष्टात आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्यात सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. मोगाळ बापा तूं मैपासान फावो करता ते आत्मी वखद आदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्र्याकनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड आनी बरो आनी उर्बेवंत करे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उर्बेतो करो देव. तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दुबळ्यांक पांयांतल्या मुस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतल्यानो हें उतार आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केदना सरतली. आमी गोव विकराक घालच्याक साबत केदना सोमतलो. आमी माप उणें करतल्या आनी मोल चडयतल्या. पटकिरो
ताकड्यो वापरून पळयतले हांव. रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतले हांव आनी वणांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतले हांव. गोवांची पोल पर्या देखून विकून आमी दुडू करतले हांव. सर्वेस्परान जाकोबाच्या वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला. तुमची सगळीं कर्तवां हांव केदीकच विसारचो ना. देवाचें उतारें. सर्विस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्वेस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्विस पोराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्विस पोराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्विस पोराच्या नांवाक साव महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्व जनांगामध्ये तोच महानात अंतराळा वयर कास्ता ताची महिमा. सर्वेस पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनाचेर तो बसला तरी सकल्या पळयोवंक आपल्या उंच स्थानांत तो पाकवता. वै सर्गा पृथ्वीचेर दिसला तो भागवता. सर्वेस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. खालट्यांक धुळींतले तो उखलता. दुबल्या धाकट्यांक मेळ्यांतले तो वयर काडटा. कुंवरां बराबर तांकां जागो दिता. वै आपल्या परचेच्या कुंवरां मदीं तांकां बसयता. सर्वेस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. सर्वेस पोरा खर्सिया तो दुबल्या धाकट्यांक वयर काडटा. सांब पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्या पुता, पयले सुवातेर सोमेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनवण्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकर सांगतां. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सारिशें रायां पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरां सोमेस्तां पासत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक तें मानवता. कित्याक सोमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घेत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशां मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बाली कसो भेटोवन दिलो. ह्या स्वताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगतां तें सत, फट न्हय. म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो
धर्मशिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस कर आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 Alleluia. कितलो वर्तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां, तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो काडीच काडचेर आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्रान ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयाच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयले लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनेकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गूम. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितिसो तो व्हड संगतींनी अनितिसो. जर फडकिरे ग्रेस्तकायाचे सालवणेंत तुमी पातयेनेची जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच मनीस कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धनयांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लोबदोन दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमच्या आणि म्हज्या जिविताक अर्थ दिवच्याक सोर कश्टां दुखां विघ्नां पिडे शिरवळार सांगात दिवच्याक एम्माउसचे वाटेर सांगात दिल्ले बरे सांगात दिवच्याक आनी एक दीस सर्गींच्या सुखा पावोवच्याक आपूण देव तरी आपलें देवपण लिपोवन मनीस पातायक सोडून हर एक रितीन जी येवन कुर्सा म्हणून जिवन जाल्या जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो तेणें म्हाका इल्लीं भुरगीं दिसतात भुरग्यांनो तरणाटे भुरग्यांनो पयल्यान पयलें म्हाका चुनवडा आसतोरा मीस आमचें जिवीत 2 कंपार्टमेंटनी मीस केदाळाचेर जाता केदाळाचेर जाता वचून याद क्रिस्त सांती तुमकां धाडटा म्हणटाना ह्या निमाणे कांतार म्हणटाना ना आयका बरें कर मोगा न्हू मीस आनी आमचें जिवीत 2 कंपार्टमेंटनी कितें तिनी वचपांतान आमकां संदेश मेळटा तो आमच्या जिवितांत जियेल्ल्या वेळार पाळलेल्या वेळार मीस आखेर जाता तर आमचें जिवीत हांगा सुरू जाता उतरां मुखांत उपरांत जेजू आमच्या काळजांत येवन कितें आमी आयकां संदेश मेळ्ळो तो आमच्या जिवितांत पाळटा आसतना जियेता मीस आखेर जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आज तुमकां ह्या तिनी वचपान तुमकां आनी म्हाका भोव संदेश आसा तो देवाच्या दृश्टेन मनशाच्या दृश्टेन न्ही संवसाराच्या दृश्टेन कितले चड तूं शाणो साकर जाताय तितलें चड तुजें जिवीत हे सेवेत संतोश बरी जाता आनी आमी सर्गींच्या सुखावर पावता परत्यान देवाच्या दृश्टेन मनशाच्या दृश्टेन संवसारी दृश्टेन कितले चड आमी शाणो ह्या बुद्वंत साकर्न ह्या कारबारी आमी आयकले जाता तितलें चड आमचें जिवीत जेजूचो सांगात असो अनुभव जाता आमचे कश्ट विघ्न आयल्यार आमी विस्वासी साकर जाता आ ससनाच्या सुखा पावता मग न्हू आमी चड बुद्वंत साकर जावंक पाती आशेता पूण संवसारी दृश्टीन न्हय आयचे पयलें वचप हांव चड वेळ काडना वेगवेगळी जाता व्हड लांबी करना आयका पयले वचपान ती बोवा आमोस प्रभादी खंडन करता थंयचे ग्रस्त मनीस गरिबांक वाणो दिवन मोलाक हाडून पळयतात केदाळाक ही आमास काबार जायत केदाळ जायत म्हणून विकूंक पळयता पयशे करूंक पळयतात संवसारी दृश्टीन साणे साकर जातात पूण तांकां देव लेखाक घेतला सगळे लास्ट वळी म्हळ्यार तांचे सकयल लेख घेतलो देखून किर्तनांत बोवा वापरपाक म्हळ्यार देव आमचो ताका होगळी की त्या दुबळ्या धाकट्यांक उबारता आयच्या शुभ वर्तमानांत चड लांब करना मोगा वचून आयका शुभ वर्तमानांत त्या अनितीच्या कारबारा विशयांत आयकलें जेजून सांगचे ओपार तो कामांतल्या काडचार आसा धनी कितें करूं काम करूं म्हाका बोळ ना भीक मागूं म्हाका लज दिसता देखून तो आयडिया कर त्या रिणकारांक कोणा दिल्ल्यांक उणें करून तांच्या घराक घेवच्या तो म्हणटा तुमी तरी ताका तो अनितीचो साकर तिट्टो साकर कितले तुमी आनी की बुद्वंत शाणे साकर जायचे सर्गींच्या दृश्टेन बापाच्या दृश्टेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कशें जावचें आज दुसऱ्या वचपान सांग पावलो ती ताके सांगलें आमी आयकलें टायटाचो बरयलें थंयसर तिमोथीक बरयलें आमी आयकलें बोवा पुरबायनी मागण्याची मनशां आमी जायची हेरां खातीर मागोवंक जाय तर म्हाका हाचो लांबय नांव तुमी रेतेर कायल्यात आज हिली सर रेतेर हांव तुमकां सांगलें चड वेळ लागतलो 2 शब्दांत ट्रीटमेंट तुमी रिट्रीटमेंटाक आयल्यात आनी जेजून तुमकां गूण केला तुमी हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत लास्ट डॉक्टर कितें करून दिता प्रिस्क्रिप्शन बरयता वय गे तुमकां एक कसले तुमी मात्रे टॅबलेट्स घेवंक जाय गुळये कडेन वखद मेडिसीन घेवंक जाय सांगता वय की न्ही देखून आनी बेस्ट कंपनीचें वखद दिता वय की न्ही हांव तुमकां बेस्ट कंपनीची 10 गुळयो दिवन आखेर करता जायत गे बरें कर मतीन कोण्या बरें कर एका तुमकां सुकटार बी नाकात बरें मतीन दवरा ती बेस्ट कंपनी कोण सांतांनी यूज केल्ल्यो टॅबलेट्स सांतांनी त्या संतांनी तांच्या सकयल जिणयेंत त्या संतांनी तांच्या जिवितांत यूज केले उपेग केले मात्र हे टॅबलेट्स गुळयो दिवन हांव आखेर खाता 10 गुळयो पयलेंची गुळी सांत आंतोनी पाद्वाची त्या कंपनी ताणें यूज केल्ली मग हाचो सिंपल
तुमच्या घरा आयका म्हाका हांव ही पाळटा पाळूं प्रयत्न करता देखून तुमकां सांगता हांव उठले तक्षणे तुमी टॉयलेटाक वयच्या पयले आल्तारी कडेन वचून दोनी हात दवरून घेवन म्हणा सांता तुजें म्हणटालो जेजू मोरयेमाये हांव आयचो दीस तुमच्या सांगाता सुरू करता कळ्ळें मग आनी सगळो दीस जेजू आनी मोरयेच्या हजारपणां जिवचें आनी न्हिदोवंकेच्या पयलें परत्यान मान दिसले आड पडलें न्ही परत्यान आल्तारी कडेन वचून जेजू मोरयेमाये आयचो दीस बरो जालो म्हाका तुका थँक्यू हां आनी न्हिदोवंक येता म्हाका सुशेगात बरी न्हीद पड अशें करून मागचें ही पयली गुळी अपुर्बाची गुळी जेजू मोरयेमाय हेचे सांगाता दीस सुरू करचें सगळो दीस जिवचें आखेर करचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड उडा सुरत मू पयली गुळी काण घ्या पळया तुमची पिडा शिडा पुरा पुरा पयस जाता कश्ट विकडां पयस जातात दुसरी गुळी सांत रिता काश्याची तिची कूड कुसान आसतना आसा म्हाका भाग मेळिल्लें त्याच्या बोगलेनसूय म्हाका रेतेर दिवचें भाग मेळिल्लें बोवा पुरबाय मोगाचें आमकां हर एकल्याक टेन्शन आसा टेन्शन जाय पूण सैतानाची 3 बळाधिकारां पयलें डिस्करेजमेंट निराश करचें दुसरें चड चिंता एंग्जायटी करचें तिसरें न्युरोटीक गिल्ट म्हणटात सुकोन पडटा आमी सकळी पूण तें सुकोन पडला पातक थोड्यांनी शिकून दिताना रे दिताना पातका विशयान उलोवचें अरे देवाच्या वडवीका विशय उलयना हांव देवान बोक्सिल्या विशयांत ताचे अनकंडिशनल विशय उलयना आमी देव बोक्सिला वयमो तिचे मागणें सिंपल म्हज्या प्रमाणा हांव तुमकां शिकयता रातीक विशेश टेन्शन जाता म्हणा जेजू म्हज्या संगात आसा फाटल्यान जेजू म्हज्या संगात आसा मोरी माय म्हज्या संगात आसा ती म्हज्या संगात आसतना म्हाका कसलेंच बेंबिरान ना म्हजें तोंड पळोवन सांगा ना परत्यान बरें केलें जेजू म्हज्या संगात आसा मोरी माय म्हज्या संगात आसा ती म्हज्या संगात आसतना म्हाका कसलेंच बेंबिरान ना जेजू म्हज्या संगात आसा मोरी माय म्हज्या संगात आसा ती म्हज्या संगात आसतना हांव कसलेच खंत बेजाराय करिना कित्याक तीच म्हजें जिवीत चलोवन व्हरतात उडा सुरत घे हें दुसरें टॅबलेट तिसरें टॅबलेट हाजे सांत कात्रिनाचे बो अपुर्बाचे ते म्हणटा डेली मिसांत वांटो घेवचो आनी मिसा कशें वांटो घेवचो हे म्हजे पयलेंचे मीस एकच मीस 11चे मीस मेळ्ळी वांटो घेवचें खाली वांटो घेवचें मात्र न्ही सवय प्रमाणे न्ही हे म्हजे पयलेंचे मीस जाल्यार कितले तुमचो पयलो कुमकार उडो आसा तुमचो पयलो कुमकार उडो आसा कितलो बरो करून ड्रेस घालून घेवन पळय तो पेस्टोली कम्युनियन ते आतां कितें पोरनो कुमकार जालो हां पोरनो कुमकार जालो ना सवय असो जालो तें डेंजर सवय असो करचो न्ही हे म्हजे पयलेंचे मीस एकच मीस देवा आज मोर पुरो म्हणजे 11चे मीस म्हणल्यार बरी भक्तीपणा वांटो घेवचें जेजूक स्विकार कर म्हज्या काळजान घेवन हें मुवींग टबॅर्नाकल तें टबॅर्नाकल पिडेस्तां खातीर हें मुवींग टबॅर्नाकल ताका घेवन येचें घरांत कुटुंबां सगळें येचें हें तिसरें टॅबलेट उडा सुरत मू चवथें टॅबलेट सांत आगोस्तिनाचें बोवा पुरबाय सांत आगोस्तीन तो 15 वर्सां एका स्त्रिये संगत जियेल्लो वायट जिणी उपरांत ब्रदर जावन पाद्री जावन पिसाब जावन दोतोर जाला सांत तोळ सुटावें बरेंशें कुमसार जावचें तो हर एक हप्त्या कुमसार जातालो हांवूय प्रयत्न करता हर एक हप्त्या कुमसार जावच्याक कित्याक कुमसार म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक जेजूचें अमूल रक्तान न्हाणोवचें आमी सदां न्हायचें वयगिनी नाजाल्यार कितें जाता घाण येता 2 दीस न्हायना जाल्यार लागीं रावूंक जायना तशेंच आमी 6 म्हयने आत्मो आमचो न्हायना जाल्यार घाण येता बुरसो घाण देखून आमच्या आत्म्याक न्हाणोवचें जावन आसा हालीं वचून दिंबी घाल 4-5 कानांक धांवले न्हय जेजू थंय कुमसार दिंबी घालतना आनी एक अवकाश मेळटा कुमसारा भशेन तुमकां हांव शिकोवन दितलो मोगाचो अपुर्बायचो थंयसर येतना जेच्या अमोल रक्तान म्हजो आत्मो न्हाणोवचें सोबीत करचें हो ते चवथे टाबले प्रेज द लॉर्ड 5वी टॅबलेट सांत फ्रांसीस असिसीची टॅबलेट सदांच 2 अध्याय म्हणी बायबलांतल्यान वाचचें न्हिदोवयच्या पयलें 2 अध्याय दोनूच तो
नवे न्यू टेस्टमेंट सुरू करचें वाचचें अशें इतलें सदां पासून 2 अध्याय पासून नियाळ कन तें नियाळ कन क्रियात्मक कन कार्यगत कन तें म्हजें जिविताचें खडाप करचें त्या कडपाचेर म्हजें जिवीत बांदचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 5 जालीं उडा आसात मू उडा हुशार तुमी सकयल तकल्या येता हुशार व्हेरी गुड ऐका हां सकयल विचारल्यार 2 मणी उडा आसून प्रॅक्टीस करा गॅरंटी तुमी ल्हान सांतीन जातात गॅरंटी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 6 टॅबलेट जावन आसा एलिझाबेथ हंगेरीची ती तुमचे बसी काजारी मनीस ती म्हणटा सकाळीं संजेची मागणी कुटुंबाचो तेस आराधन कुर्साबाट सकट भक्तीपणान कुटुंबा सांगाता करचें स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हणटात इंग्लिशान ते स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आसात पळय तुमचे कुटुंबाच्या आपल्या काल बडा 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 म्हणून न्ही अर्थबरीत भक्तीपणान करता आसतना आमी आमच्या थंयसर आमकां ती पिडा गूण जाता देवाचो अनुभव जाता म्हणटा ती कुटुंब बांदून हाडूं जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सो जाली मू 7वी टॅबलेट अविलाची सांत तेरेज म्हणटा अविलाची सांत तेरेज तो वळ तो रेतेरेंत वांटो घेवचो तुमी बागी एका शुक्र रांगासर आसा युट्यूबर आसा मस्त रेतेरो तेणे जावन आसा ती म्हणटा तेडा रेतेरे घेता आसतना ओत्मीक उजो पेटोवचो आमी लांकडाचो उजो पेटयताले हांव ती दाखलो दिता थंयसर लांकडो घालीचे आनी पुंकीचे नांदले पेटना बुल्लोन चलता तशेंच आमची सकास आत्मी जिवीत पालवाता देखून तोळ तोळ रेतेरेंत वांटो घेवचें युट्यूबाचेर अविलाची सांत तेरेज म्हणटा 7वी टॅबलेट समजली मू 8वी टॅबलेट जावन आसा कुर्साचो सांजुवांव ताका 8.5 म्हयने जेलांत भितर घाल्ले रुमान घाल्ले कार्मेली बरें मारतले जाले पूण तो म्हणटा कोणा कडेच राग शिणू दवरचें ना सक्कडी थंय व्हडलें कोर्ट आसा म्हणटा थंय व्हडलें त्या कोर्टांत चुकोवंक जायना थंय व्हडलें पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलिशें चुकोवंक जायना हांगा तर चुकोवन काणगे येते तो म्हणटा कोणा कडेच राग शिणू दवरचें ना कोणा कडेच राग दवरचें थंय सोडया सगळे कडेन उलोवचें मोगार रावचें ही कितली टॅबलेट 8वी टॅबलेट 9th टॅबलेट सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज तिने कितले सलवार केल्ले सांत फ्रांसीस सगळ्या सांगता ती मिशनरीची शारोतीन मात्र न्ही 24 वर्सांनी मेली ती तिका दोतोर परगोटला तिका सगळे पिडा शिडा सगळे कश्ट विघ्नां पातकांच्या परतोवण्या खातीर पेटोवचें टू सेव सोल्स आमच्या जिविताचो उद्देश एक याजक जावन काल रेतेर दिवचें तितलें मात न्ही टू सेव सोल्स जेजू आतांय कुर्सार थान येता कोणाक ताण येलो उदा पिवना कोणाक ताण येता आत्म्यांक ताण येता मोगाचें आमी मागता हे कितलेशे पातकी वेमकणाच्या वाटेर आसात कितलेशे जण आमी पातकी पूण तांच्या खातीर मागच्या देखपटी ती TB जाली तिका इतली कश्ट जाताली रगत वंकली रगत हातान घेवन जेजू मुखार रोडोन गेली सक्रामता मुखार जेजू कित्या जेजू हे म्हाका सोसूं जायना हय आनी म्हजे सुपिरियर म्हाका चप्पल दिना थंडी आसलेली ब्लांकेट दिना त्या जेजूची जाप पुता हांवें तुका विसरून काडलां पातक्यांच्या परतोवण्या खातीर ही पिडा हे कश्ट हे अनवरां हे सगळे पातक्यां खातीर भेटय आनी ती थंयसर भितरच आसून भितरली मात्र कितलेशे पातकी सलवार केले देखून ती मिशनची शारोतीन जाल्या कितले पूल गेलो सलवार केल्ली जावन आसा आनी देखून जोर मोगाचे भाव मोगाचे भयणी आमचो देव आमचे शिक्षा दिवचो देव न्ही हर एक कश्ट पिडा विघ्नां अनवरां सगळे आयले पातकांच्या परतोवणी पेटया चिंतनातले बरी जायते आत्मे सलवार जातात पुलगे आत्मे सरकार वेतात प्रेज द लॉर्ड ही 9th न्ही वयम 10th टॅबलेट सांगना पुरो मागीर मदर तेरेजा कलकत्ताची तिचे टॅबलेट दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक गरिबांतल्या गरिबांक कुमो करचे आसूनी आसल्यांत दिवचे व्हड आसले सर्तीक दिल्यात आनी दवरते न्ही म्हज्या आसल्यांत हांवें वांटून घेवचें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक दिल्यार हांव थंयसर म्हाका म्हजी पिडा गूण जाता हांव शाणो साकर बुदवंत साकर जाता प्रेज द लॉर्ड ल्हानशें गडीत दिवन सांताचें म्हाका सांगा पळया कोण पळया कितले मोगाचें न्हू हर एकल्यान तुमी निश्चा पयले सांतांची जिणी वाचूंक जाय
फादर मॅक्सिम आमचो आतांचो विजी ताणें भाशांतर केलें आसा दिसपट ते सांताचो संगात म्हणून बूक कोंकणीन आसा आनी ट्रान्सलेट केल्लो इंग्लिशांनी डेली कंपेन्स फॉर ईच डे हांव वरचे फुडें म्हज्या बॅगान घालून व्हरतां वाचूंक जाय तुमी ते पळयतना सांतांनी कितले कश्ट सोंसल्यात मोगाच्यो न्हू कितले कसले पूण निराश जावनात डिस्करेज जावनात टेन्शन करून कोणेना सगळे बेडो आज सांत जाल्यात ते पळया हो भुरगो बोर्डिंगांत आसलो 9th आसलो पाद्रा बोर्डिंग डायरेक्टर येता आसतना ते फुटबॉल खेळून आले ए भुरग्यानो हांगा हांवें आपयलें कितें फादर आनी अर्द्या वरान तुमी सगळीं मरतात म्हणून चिंतया कितें करशात एक म्हणलो फादर म्हाका डॅडी मम्मी मस्त मोगाची तांकां गूड बाय आदेश म्हणून हांव म्हणलो फादर आनी एकलो मस्त पातकां गेल्या फादर हांव कुमसा जाता म्हणलो फादर आनी एकलो मोर म्हळ्यार बेन दिसता इगर्जे वचून हात वयर कर प्रेज प्रेज मागणें करता म्हणलो सो तो फादर म्हाका बेन दिसता मोर देखून बायबल वाचता म्हणलो तशें एक एक जाप दिवंक लागले पूण एकलो कितें सकळ एक म्हणलो फादर हांव केळोन रावता म्हणलो सकाळीं हांसले हांसून जाल्या उपरांत तो म्हणलो फादर म्हाका मरणाचें बेन दिसना कित्याक हांव दीस सुरू करता जेजू आनी म्हजे सांगाता सगळो दीस दिता जेजू म्हजे सांगाता आनी आखेर करता फादर हांव मागणें करता सदांच जेजू म्हजे सांगात आसा मरी मामी सांगाता म्हाका कसलें बेंबिरान ना कंत बेजाय करना म्हणटा कित्याक ती चलोवन व्हरता ते हांव डेली मिसांत वांटो घेवन जेजू स्विकार करता सगळो दीस जोगासने ताका सांबाळता हांव कालच कुमसार जालां हर एक हप्त्यान कुमसार जाता देवा म्हजी मागणी कितें आसलेली सगळीं हांव भक्तीपणान करता देवाचें उतर वाचून नियाळता 15 मेले रेतेर आमकां आसलेली हांव सगळे कडेन बरें करनासा सगळे कश्ट विघ्नां सगळे पातकांचे परतून पेटयता आनी म्हज्यान कितें मेळ्ळेलें हांव वांटोवन दिता आनी 19 वर्सांनी तो मरण पावलो बोवा पुरबाचो सांते कोण तो सांते डॉमिनीक सावयो हुशार सांत डॉमिनीक सावयो जालो शाणो साकर बुधवंत साकर तुमी आनी आमी बुधवंत साकर जावच्याके ह्या युक्रिस्तान सोम्या कडेन मागया उबे रावया आमचो बाबा तुसार म्हणया सतमंता देवा सर्दरा बापा सर्गानी तुज्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या सुम्या जो पवित्र रत्नोरी गरबे संभोवलो आमकां मरियेतां जल्मलो पोंस बिलातका ताणें को सोंसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेळटलो परतून जिवन जालो सर्गात सोडलो सर्पद्रा देवाच्या उजवा बसला थंय जिवानी मेल्याचे मनसुबे करूं घेतलो सकमंता पवित्र आत्म्या कतली पयसवे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षान कुडीचें जिवन पोवन ससनाचें जिवीत आमे मोगाचो देवाची दया कृपा आमकां जाय आमी बुधवंत विस्वासी साकर जावच्याक पातयेन सर आमची मागणी आतां सुम्या बुकांत बापाक भेटोवया बापा पवित्र सभेची जबाबदारी आनी मिसांव चलोवच्या पापसेबाक आनी सर धर्मीक मुखेल्यांक तुजी कृपा लाभय शणेपणान आनी विस्वासान सुवार्थ पसारूंक तुजें राज विस्तारच्या मिसावांत तुजो सांगात आनी देणी फावो कर म्हूण मागता जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या पुढाऱ्यांची आनी अधिकाऱ्यांची मोणां उजवाडाय न्यायनितीची समाज रुपीत करूंक आनी प्रामाणीकपणे सर लोकांचे उदरगते पासून वावरूंक बरें मोण आनी प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्त आनी प्रायवंतां भावां भयणीक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी मतीचें समाधान लाभय तांची सेवा करतल्यांक बरो प्रतिफळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुका समर्पिता तांचे शिकाप आनी फुडार तुज्या आशिर्वादांनी भर शेगुणाचें जिवीत आनी सामाजीक बरेपण करचे व्यक्ती जावंक तांकां तुज्या कृपेन भर तशेंच तुजे आपोवणे तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समाजेन ह्या दिसांनी विविध रितींनी खुश्टूच्या समेस्त भावां भयणीक तुजी काकुळट लाभय आमी सर्व आनी आमच्या तांकी प्रमाणे तांकां कुमो करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमा सर्व आनी सता नितीन जियोवन आनी ससनाक बाळतिल्या संगतीक वावरूंक
पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दी म्हण मागतां. बाबा आमचे मागणे आयक. ये गडीभर कसकी गजां खातीर मागात. सुरवेर तुमी चिंतलें तें सांग कोणा खातीर मागूंक जाय. सर्गीच्या मुगाळ बापा आमी आतां उसारलेलीं तशेंच आमच्या काळजांत आसली सोर मागणी तुका आमी भेटोवन दिता. आमचे हर एकले बुदवंत विस्वासी साकर साकर जायशें करे आनी आमी समेत तुजे संगाता समकोन एक दीस असनाच्या सुखा पावोशें करे. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाचनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोरपदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिने आमच्या त्या पवित्र सभेच्या देवा सैस्पोत मानून घेऊ. देव आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या माना भेटोवन फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवळ्यान मानून घे. तांचे वरी आमी तुझ्या दयाळ काळजा मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारताया. सर्वेस्पोरातें उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदरांनी ससनाच्या देवा सोर कड्या असो तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उर्म्या आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. तुजे समी आमी जी येता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगता. पगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री.
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवपणाच्या प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाच्या पदवेची दिनवशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्या धरून इदेरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्टपणां सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी नंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawat sogor pergotuya. Sumya Jesu, tujhe mara, ami samaranta. Tujhe puna jivan pa. बापा, जेजूच्या मरणासून पुनर्जन्म आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सोडूंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार सेवतल्या मास मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर त्रिका प्रतिमोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणा सोबरवस धरून मेल्या ते आमच्या भाऊ बहिणीची खाकुळत कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामूळ फळें फावो कर आमकां सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां आमकां मुरये देवाची मयेस संगती बगेवन दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुगांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पुराण सोडपोद्वेदार बापा सोरबंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून आमी समेस्ती बुधवंत विश्वासी साकर जायशे मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सुरवेस्परा सुरवायटांतलें दुखांतलें बेजारांतलें ना तयार मरणांतलें अवघडांतलें सोरितीन आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सुवस्थकाय शांत समाधान तूं सांगात तुजो सदांच एककोट आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवो शान उतरेकतल्यांक आमकां चवदा कुळतीन सोर पातकांतलें सुटय आसोर आकारांतलें वाटय भोग गरजेचें शांती समाधान म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा वाड्यांत फिरगोजन सगळ्या संवसारार शांती समाधान म्हणून मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्यो न्हय तुज्या पयसुबेच्या बाबताचेर दिश्ट घालय आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता राजू चलयताय ससनाच्या ससनाके सोम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सुबे आसो बुधवंत साकर जावन एकामेकाची कुमोक आनी आदार जाय ताचो बायलो गुत जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आबळे जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिडयेच्या जेवणाका पयली आमी सोर सुभागे म्या ते भितरूंचे म्हाका फोना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोजाला ना
प्रितुमेचे रूप तुमचेर मीठ तुमी ताची सरी जाली तुमची सावजिली बरेपण बरें मोन दाखोवन उतरां करणारी वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी हांव मुखेलो म्हाका तुमी गावदिले हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिली म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें तुमची पसंत अर्पितांची म्हजो दाखोवन मोग तुमकां सर्गी बापाचो संवसारांत हाची प्रास व्हरतो मोग ना दुसरो तेल्या पासून जिवीत कोणाकलो हांव मुखेलो म्हाका तुमी गावदिले हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें प्रार्थुया सोरपुत्र देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडीरक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींस आमकां निर्मू नाका उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं मोगाच्या भावांनी भयणीनो प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या प्रायवंतानो तडेस्तांचे पिडेस्तानो तुमकां सखमेस्तांक सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती हांव मागतां जेजून दिल्ल्या उल्याक तुमी येया कश्टांतल्या न्हू वजन वयतलें हांव तुमकां विशय दितलो ह्या जेजूच्या मोगाच्या उल्या पाळो दिवन तुमी पयशे लेतां लक्ष लेतां न्हू आज तुमी मस्त भाव आनी भयणी हांगासर आयल्यात देवाक संतोष आमकांय संतोष इगज माते की आज व्हरतो संतोष जावन आसात आज तुमी हांगासर येवन ह्या आराधनांत आनी पवित्र बलिदान तुमी वांटिली जाल्यात देवाच्या काकुळटीचो मोगाचो संतोषाचो तो एक अनुभव तुमी जोडला वय मू हय संतोष आमकां तें जाल्यान ही देवाची काकुळटीचो आनी मोगाचो अनुभव दिवंक आमी आपोवन दिल्ल्या वेळार फादर बोनावेंचर रॉड्रिगस कारवार दिवसीचो याजक तांणी कुशेन ओप्पोवन ते हांगासर ते आयल्यात ते बारीक सादे बोळे खालते मनीस ते जावन आसात तांची फिलॉसॉफी जावन आसा एकच ही मस्ट इनक्रीज आय मस्ट डिक्रीज ताणें व्हड जाय हांवें तग्गा जाय कशें जुआन बाप्तिस्तान जेजू सांगलें ताणें वाडा जाय आनी हांवें तग्गा जाय म्हूण आनी त्याच खालत्या स्वभावाचो मोगाचो भाव जावन आसा आमचो याजक भाव फादर बोनावेंचर रॉड्रिगस तो एक देवसो पदराप जाल्यारय तो स्पिरितान तो फ्रांसिस्कान कापुचिनांचो तो जावन आसा कापुचिना किदाळे मोगाचो हांवें पोरवां आनी एक रेती विचारलें हांगासर आसले आमच्या फ्रात भावांक ताणें विचारलें कापुच्यान कितेंय विचारल्यार हांव ना म्हणना खंडीत जावन आमच्या कापुचीन भावांची सेवा करूंक इगज मातेची सेवा करूंक म्हाका संतोष सो फादर बोनावेंचर तुमकां काळजांत आमी देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आसले सर फ्रात भावांची नांवी हांगासर येवच्या सर आमच्या भक्तिकांचे नांवी तुमकां देव बरें करूं तोच देव
तुमकां जाय जाल्यार कुडेची आत्म्याची भलायकी तुमकां दिवं दी कितें देवान बरें काम सुरू केलां गे तसो देव तुमच्या थंय तो मुंदासून व्हरून दी. तशेंच हांगासर आसा साबटेन केल्ले आमचेच कापुचीन पाद्राप तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही रेतीर मांडून हाडली आमचो हांगा दैवीक काकुळतीचो रिट्रीटाचो निर्देशक फादर रिचर्ड कॉड्रस मस्त मिनत काडटात. फादर तुमकांय मस्त देव बरें करूं. येस आमच्या सांगात वावरू दिवन आसात आमचे डिवायन मर्सी कोर ग्रुप आनी सक्कड हांगासर येवचे तुमी समेस्त तुमकांय मस्त मस्त देव बरें करूं. तसो पाद्र पियो देवाची बेसांवां तुमचेर हाडून दी आनी तुमकां समेस्तांक परत्यान देव बरें कर म्हणटा. देवाची काकुळट आनीक जोडया. पाद्रापा सांगल्या प्रमाणे 23 तारीख ह्याच म्हयन्याच्या पाद्र पियोचे महापरब आसा. ह्याच ग्रावंडार हांगास 10:30 वरार मिसाचें बलिदान 9:30 वरार पुरुशां आसतलो. तुमी आनीक चड मापान येया, चड जाणां हाडया, चड आत्मे देवा सरशी हाडया. देव तुमकां ताचें प्रतिफळ दितलो. सख्खे आमी उबय रावया देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मान बागोन तकले बागोन विशेष आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवानी सांबाळो. सर्वस्पराप मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वस्पर तुमी सांपियोचे दवरले भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादेक करूं. आनी सोरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे वयर आशिर्वाद घालो. देवाच्या दृश्टेन सकलच्या कृपेने बुद्धवंत साकर जावं शाक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आणि आज प्रत्येक तरानं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मुर्दम दिले जावन आसात. रॉबिन डिसोजा, स्टॅनी वॉज, निकोल फेर्नांडीस, सिंथिया रोड्रिगास आणि कुटुंब, रुबी सिक्वेरा, स्वित्झर्लंड. Padre Pio Papa, प्रकाश बरीत Krista सख्या, आमचे पासत मान बापा, सजाक आमी देखीन तुझ्या. आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे, विधेयपणाचो सोडलो. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदा, उसाचो कुरव सोडलो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासत मान बापा, आमी देखीन तुझ्या. क्रिस्ताचे कष्टे उणीर वावोन, देवाची वळखली. मागण्यांत प्राचितान जेजूक वेगून, शांतीचे हातीर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासत मान बापा, सजाक आमी देखीन तुझ्या.